गोंय आणि गोंय सरकार नातलां इयर एंड आणि पुलाच्या दबाज्याच्या मुडान असतानाच ते वाटेन कर्नाटकान म्हादय व्हेली. गोंयाक मोठो धपको. कळसा बंदरा प्रकल्पाक केंद्राचो बावटो. सुधारित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. अशें केल्ल्यान आतां म्हादय न्हंयच्यान 3.9 TMC उदकाचो वांटो घेवपाक कर्नाटका मुक्त. कर्नाटकाचो WRD मंत्री गोविंद करजोळान कर्नाटक विधानसभेत माहिती दिली. ताणें मुख्यमंत्री बोमाय धरून प्रधानमंत्री मोदी मेरेन सगळ्यांचे उपकार मानले. केंद्रीय मायन्स मंत्री आणि धारवाडचो खासदार प्रल्हाद जोशीन ट्विटरावरवीं कर्नाटका सरकाराक परबी दिली. गोंया मुखार मोठी चॅलेंज. कर्नाटक सरकार म्हादयचेर गोंय सरकारा परस 4 पावलां फुडें आनी आक्रमक. गोंय फुडें कितें करतलें, सरकार कितें पावलां उखलतलो हाचेर सगळ्यांची नजर. विरोधकांनी सोशल मिडियार खदळ सुरू केलो. पयलें ट्वीट विजयाचें. जेन्ना असलो स्पायनलेस मुखेलमंत्री मेळटा जो आपल्या कदेला खातीर आपल्या आवयक विकूंक शकता, तेन्ना गोंयान हेंच जातलें. फुडें आसा तें गोंय व्हरून घाटार तो विकतलो आपले कदेल राखपा खातीर. आज हे मुखेलमंत्र्याक एक खंयचे तरी फोडून हाडिल्ल्या आमदाराक मंत्री करपाचें पडलां, तो फोकस आहा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादय बरोबर लास्ट सेल्फी तुमी आतां काडात म्हणून. कित्याक हें ताजें नवे वर्साचें गिफ्ट की म्हादय म्हणटा ती कर्नाटकाक ताणें विकली. तो म्हणटालो की आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून ही ताणें कर्नाटकाक आपले कदेल राखपा खातीर सरेंडर केली. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें. DPR क्लियर जालो म्हूण कर्नाटका उदक व्हरूंक शकना. तो रानवटी जीव संरक्षीत राना वाठार. आमी केंद्रा कडेन म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमपाची मागणी करतात. तशें जाल्यार म्हादयचें उदक कोणूच बेकायदेशीरपणान वळोवंक शकचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.